प्रत्येक गोंयकारान प्रत्येक आमच्या देशाचे मनशान नागरिकान हो विचार करपाची गरज आसा की आज बीजेपी इतली निर्लज्ज जाल्या की आपलो पक्षाचो प्रचार सरकारी निधीन टॅक्स पेयराच्या पैशांनी जो मनीस कष्ट करून टॅक्स फारीक करता, जो मनीस सकाळ ते सांजवेळ कष्ट करता आणि टॅक्स म्हणल्यार फक्त इन्कम टॅक्स न्हय, जो मनीस वचून वखद विकते घेता, नुस्तें विकते घेता, भाजी विकती घेता, पेट्रोल घेता, लायट विकती घेता, सरकारा कडल्यान उदकाचेर टॅक्स फारीक करता, प्रत्येक मनीस टॅक्स फारीक करता. फक्त इन्कम टॅक्स हो टॅक्स न्हय, जीएसटी आसता आणि हे टॅक्साच्या पैशांनी आज भाजपा आपलो प्रचार करता. आज पर्यंतचे इतिहासान खंयचेच राजकीय पक्षान इतले निर्लज्जपणान आपल्या पक्षाचो प्रचार राज्याची मशिनरी यूज करून करूंक ना आणि टॅक्स पेयराचो पैसे यूज करून केन्नाच प्रचार म्हणटा तो आपलो पक्षाचो करूंक ना. पक्ष जे पक्षाक लोकांचो सपोर्ट येता, डोनेशन देता आणि जो फंड्स पॉलिटिकल पार्टी रेज करता ते फंड्सान आज पर्यंत पार्ट्यो प्रचार करताल्यो. हे गजालीचो काँग्रेस पार्टी निषेध करता. कोड ऑफ कंडक्ट जे दिसा इलेक्शन डिक्लेअर जाले तेन्नाच्यान इन फोर्स आसा आणि ताजे मागीर प्रधानमंत्र्याची सायन्ड लेटर व्हॉट्सएपाचेर आणि ईमेलाचेर येवप आमचे पर्सनल व्हॉट्सएप अकाउंटाचेर, पर्सनल नंबराचेर, पर्सनल ईमेल आयडीचेर इज ब्रीच ऑफ प्रायव्हसी. बीजेपी आणि गव्हर्नमेंट हे हातान हात मिळून लोकांचो पर्सनल डेटा तांच्यांनी ब्रीच केला. इट इज अ ब्रीच ऑफ प्रायव्हसी आणि हे गजालीचो आमी निषेध करता. सरकारी कम्युनिकेशन कितें येवप वेगळे, पण भाजपाचो जर प्रचार मटेरियल जर सरकारी प्लॅटफॉर्मा वयल्यान जर जनतेक येवपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येक मनशान आपल्या प्रायव्हसी बद्दल हे सरकार कितले सिरियस आसा हाचो विचार करपाची गरज आसा. दिस इज नथिंग बट अ डिरेक्ट ब्रीच ऑफ प्रायव्हसी which is being carried by the BJP by catching hold of the government machinery. We strongly condemn it and we are going to report this entire incident to the Election Commission in writing as a complaint.